नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। एक्सटॉर्शनाचो व्हिडिओ मॉर्फ केलो जाल्यार आमदारान पैसे कित्याक दिले? हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन मागता कांडांतल्या आमदाराचो राजीनामो। मडकय नवदुर्गेच्या देवळात पुजारी आनी गांवकारांचे पेटले। पुजारी म्हणटा मारबडय, प्रकरण पुलिशेंत। पुजारी म्हणटा वाद आमच्या उत्पन्नाचेर पावलो, लोकांची पुजाऱ्याचेर कंप्लेन। नेम मोडपी कांय क्लबांचेर एक्शन घेतल्या। सरकारान कोर्टाक दिल्या माहिती। नॉयज पोल्युशना विशीं अवमान याचिकेचेर फुडली सुनावणी शुक्रारा। नरकासुराचे पोल्युशन हायकोर्टात। जिहाद वैश्विक समस्या। बांगलादेशात हिंदूचेर अत्याचार जगजाहीर। जिहादा आड गोंयच्या क्रिस्तावांनी हिंदू बरोबर एकठांय येवचे। टी राजा सिंगाचो शौर्य यात्रेक उलो। दोन 2023-24 देश विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचो आंकडो मोपापरस दाबोळे चड। दुसऱ्या विमानतळाक लागून आंकडो वाडटा। नागरी उड्डाण मंत्रालयाची खासदाराक जाप। गाड्यार वा दुकानांनी खावपाचे जिनस न्यूजपेपरांत गुट लावन दितल्याचेर एक्शन। कोण मेळत जाल्यार 5000 फायन। FDA म्हणटा न्यूजपेपराची इंक भलायकीक मारक। सेक्सटॉर्शनाचो व्हिडिओ मॉर्फ केलो जाल्यार आमदारान पैसे कित्याक दिले? प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चवकशी करची। आमदार बळी काय क्रायमात पार्टनर ताची खंय चवकशी जाय। प्रकरणात ट्रॅप जाला तो खंय हळडोणचो आमदार। थंयचो आदलो आमदार ग्लेनान प्रकरण लावन धरलां। आमदारान खंय राजीनामो दिवचो। हळडोणचो आमदार ताजो पुतलो केल्लो आसा ताणें सारके आमकां लो जे घातले आसा। ताणें ईच एंड एवरी जनता एवरी कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कित्याक लो जे घाल्लो आसा। ताणें एक तो व्हिडिओ तो व्हायरल जाल्लो आसा। ते म्हणटा इट्स नॉट एन ऑथेंटीक व्हायरल, पूण ताजो सारको फोटो आसा। सगळें आमी घेवन आमी कामां केल्लीं आसा। जावं विकास जावं सोशियल वेलफेअर आनी दोंगर आमी सांबाळ्ळे आसा, शेतां सांबाळ्ळे। पूण आयज आपूण म्हणटा इट्स मॉर्फ। मॉर्फ म्हणजे कितें? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हें मॉर्फ जावंक शकना। इट्स अ जेन्युन थिंग वीच इज ऑन रेकॉर्ड। जेन्युन हें कितें केलां पळय तें हें सारकें दाखोवन दिता। ताजेर तो बदनाम करून करता, पक्षाचे बदनाम करता, भारतीय जनता पार्टी। पूण आयज दाखोवन दिलें ताणें। हाजे कडेन कांयच जाणा। कित्याक ही सगळी नाकाल्ली ते लोचे घातले आमकां। हे नाकाल्ली भानगडी करता, पयशे करपाचे करता, सगळे करून दवरून त्या खातीर आयज आमच्या मतदारसंघात कांयच डेव्हलपमेंट जायना। दिस मॅन हॅज टू रिझाइन वेदर दीस विक्टीम इज एन अक्यूज ऑर वेदर इज अ पार्टनर इन क्रायम। ऑर म्हाका धमकी दिल्या हांव कितें काडून पयशे दितलो आनी कोण तरी हांगा कोण पयशे दितलो यू कॅन कंप्लेन वेयर द क्रायम ब्रांच ऑर विच लेवल or let the government appoint a high court, because the Congress always says no, they want to appoint a high court retired judge and investigate and let them check the accounts of the accused and of the victim alleged over they say. ह्या केशीत अटक केल्ल्या कुकेश रावताच्या जामीन अर्जाचेर फाल्यां म्हापसात JMFC कोर्टात सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। जॉब स्कॅम विरोधकांनी एक्सपोज करूं ना। मुख्यमंत्र्यान एक्शन सुरू केल्ली। विरोधक कित्याय कितेंय आरोप करतात। लँड स्कॅमातूय एक्शन जाल्या सरकार फुडें सरिल्ल्यान। आमदाराचें स्कॅन्डल मुखार आयलें तें स्कॅमा लिपोवंक म्हूण विरोधकांच्या आरोपांक खंय कांयच अर्थ ना। बीजेपीचो आमदार संकल्प म्हणटा काँग्रेस आमदारान स्वता पुलिशेंत कागाळ केल्या। जे आमदारान जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, काल तेजो पुतलो आशिल्लो आमचे आदलो आमदार जो ग्लेन टिकलो आसा ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तो उलयलो आनी हे इश्यूआचेर आमी डायवर्ट करपाक सोदता। आनी हो जेन्युइन इश्यू जो लोकां समोर येयलेलो आसा हो आमी इश्यू करूं ना, हो स्वता ते काँग्रेसीच्या आमदारान केला। तेणेनूच वचून कंप्लेंट दिल्लेली आसा आनी तो विशय आयज सगळ्यांच्या समोर येयलेलो आसा। आनी हे ऑपोजिशन तो विशय दाखपाक लागून आमी खंय हो इश्यू डायवर्ट करता खंय आनी ताका म्हत्व दिवपाक लागले आसा। आमी खंयच्या विशयाचेर म्हत्व दिना, तेजो जो कायद्या प्रमाणे जो जावंक जाय तो म्हाका दिसता कायदो
जातलो. पुलीस व्यवस्थित तेजी तपास करपाक लागलेले आसा. जॉब स्कॅमाच्या पयलीं आमचे लँड ग्रॅबिंग स्कॅम जाले. हे कोणी उक्तावणां हाडले? हे विरोधकांनी कोण हाडून दिल्ले आसा? जॉब स्कॅम हे विरोधकांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीक हाडून दिल्या. कोणी तरी आरोप केले आनी हाका धर ताका धर ताका धर. सरकार वाचोवपाक गेल्लो एकय इन्सिडंट दिसलो आसा? लँड ग्रॅबिंग केसी आसात त्यो प्रोएक्टिवली डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुद्दाम जावन कोणाक खबर नासतना काडले. एक एकट्याक धरून ताजे सिंगल मॅन कमिशन अपॉइंट केलें. कमिशनाक वेळ दिलो, स्वायत्तता दिली, कमिशनाक फ्रीडम दिले आनी कमिशनाचो रिपोर्टूय आयिल्लो आसा. कितलेशेच जाणांक बंदखण भोगची पडली आनी कितलेशेच जाणांक आव्हान केलें अजून कोणाची आसा जाल्यार. जर सरकार इन्वॉल्व आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत इन्वॉल्व आसा जाल्यार इतके डीप वचून कोणाक कापस्ताद आतां पर्यंत खंयच्या सीएमाक कापस्ताद जाली ना ती डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ली आसा. सोमारा मडकय नवदुर्गेच्या देवळांत पुजारी आनी गांवकारांचे पेटले. देवळांतल्यान पुजाऱ्याक खंय बडयलो. भाविकांनी दिल्ले नाल्ल, तांदूळ, हेर गजाली लोकांनी हिसकावन घेवपाचो खंय यत्न केलो. पुजारी म्हणटा वाद मुर्ते पुरतो मर्यादीत ना, आमच्या उत्पन्नाचेर पावला. पोरणी मुर्ती केल्यार उत्पन्नय वतलें म्हूण खंय पुजारी मुर्ते वटेन गांवकाराचो दावो. वाद पेटलो. प्रकरण पुलिशेंत. सोमारा सकाळी मडकय नवदुर्गा देवळाच्या वाठारांत बरोच बोवाळ जालो. गांवकार आनी पुजाऱ्यां मदीं बरेंच पेटलें. कांय गांवकारांनी पुजाऱ्याक मारबडय लेगीत केली. देवीक येता त्या भाविकांनी दिल्ले नाल्ल, तांदूळ आनी हेर गजाली लोकांनी हिसकावन घेवपाचो यत्न केला. हो वाद मुर्तेपुरतो मर्यादीत उरूंक ना, आमच्या उत्पन्ना मेरेन पावला अशें पुजारी म्हणटात. काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. पूण आमी तांकां तें व्हरपाक दिलें ना. आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. पोरणी मुर्ती गेल्यार उत्पन्नय वतलें म्हूण पुजारी मुर्ते वटेन असो गांवकारांचो आरोप. बट हे सेवा करूंक आसता काय ते मालकी हक्क दाखोवपाक आसता? खंयच्या देवळांनी आसा मालकी हक्क? तांकां सेवा करपाक आपयले आसता, सेवा करूंक हे केले आसता. देवीची ना मा देवीचेर हक्क गाजोवप ना. सगळ्यांची देवी आसा ही, सगळ्या भोवजनांची देवी. आमी गेल्ले म्हणटा ते मुर्ती खातीर गेल्ले. मुर्ती खातीर गेल्ले म्हणून बरोबर आसा. मुर्ती खातीर गेल्ले तुमकां मुर्ती काडटली म्हणून मागीर तुमची येणावळ वयतली म्हणून तुमी हे केल्ले. तुम्ही फक्त येणावळी खातीर गेल्ले 10 जाणांच्या माने तुमी मनानसून देवी जाय म्हणून वचोन आशिल्ले. वाद बरोच वाडिल्ल्यान गांवकार आनी पुजाऱ्यांनी प्रकरण पुलिशेंत व्हेलां. वटी भरपाक आयिल्ल्या बायलांक धक्काबुक्की केल्ल्याच्या आरोपा खाला गांवकारांनी तिगा पुजाऱ्यां आड कागाळ नोंद केल्या. जाल्यार मारहाण केल्ल्याचो दावो करीत गांवांतल्या कांय तरणाट्या आड पुजाऱ्यांनी कागाळ दिल्या. आमी आतां कंप्लेंट दिल्ली आसा की तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. म्हजोच एक भाव विभव वैसास म्हणून कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो. ताजेर थापट मारलें, फाटीर मुठी मारल्यो. आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला. आतां आमी पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की तांकां ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नॉयज पोल्युशना विशीं अवमान याचिका हायकोर्टांत आयली. नेम मोडपी कांय क्लबांचेर कारवाय केल्या म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. मजगतीं नरकासुराक दिवचले पुराय रात म्युजीक चलतालें म्हूण एका न्यूजपेपरान छापून हाडले उपरांत अमिकस क्युरीन प्रकरण हायकोर्टांत व्हेलां. शुक्रारा सुनावणेक येतलें. Noise pollution matter came up before the High Court today, in which the government pointed out the action which it has taken. As far as 3 establishments are concerned, action has been taken by the government. In respect of 2 establishments, there was a violation or breach of the decibel which was noted by the government, based on which a show cause notice has been issued to 2 establishments by the government. As far as 3rd establishment is concerned, that was running the establishment and music without any permission from the competent authority. As far as that establishment is concerned, the equipments, that is the music instruments of this particular establishment, have been attached by the police
FIR has been lodged and they have been prevented from running or playing any music. As far as other two establishments against whom show cause notices are being issued, they have been given 2 days time to file a reply. Upon receipt of the reply, action will be taken against such these two establishments. This is what has happened. The matter has been kept by the High Court now on Friday, and there is a latest development that has taken place. The amicus curiae has placed on record certain newspaper items in respect of music violations or noise pollution violation which occurred during Narkasur festival. The allegation is based on one newspaper cutting, that is Tarun Bharat. The amicus curiae has placed that report, and copy has been served on us, where he says that music was played throughout the night and it was not stopped at 10 o'clock. And there is a basic complaint about something that happened in Bicholim Taluka. We will take instructions from the concerned officer. So this is what has happened as of today. The matter will be again heard by the High Court on coming Friday. हिंदूची लोकसंख्या पडल्यार पाकिस्तान जातलो. जिहाद बंद जातलो जाल्यार गोंयच्या क्रिस्तांवांनी हिंदू बरोबर एकठांय येवचे. तेलंगणाचो आमदार टी राजा सिंगाचो उलो. आयतारा बजरंग दलान सावड्डे घेतिल्ले शौर्य यात्रेक राजा सिंग उलयलो. बांगलादेशांत हिंदूचेर जावपी अत्याचार जगजाहीर आसात. एकठांय रावले जाल्यारच खंय सेफ. बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी जिहादी हल्ले आणि अत्याचार जगजाहीर आसा. सुरक्षीत रावतले जाल्यार एकठांय रावचे. लव जिहाद, लँड जिहादाचो त्रास क्रिस्तावांक लेगीत सोंसचो पडटा. जिहाद थांबोवपा खातीर गोंयच्या क्रिस्तावांनी हिंदूंसयत एकठांय येवचे. तेलंगणाचो आमदार टी राजा सिंगाचो सावड्ड्या जाल्ल्या शौर्य यात्रेत उलो. लव जिहादी को, गौ हत्यारे को, लाने जिहादी को जो हिंदुओं के तरफ बुरी आंख डालकर भी अगर देखेगा, उनको ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो. और ये जो लव जिहादी है ना मेरे मित्रों, ये सिर्फ हिंदू को टारगेट नहीं करते. मैं ईसाई भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं. आज के गोवा के मैं मेरे ईसाई भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे घर के द्वार हमेशा खुले हैं. आ जाओ, ताकत बढ़ेगी. क्योंकि हमारा दुश्मन सामने खड़ा है. हमारा दुश्मन लव जिहाद कर रहा है, हमारा दुश्मन लैंड जिहाद कर रहा है. ऐसे दुश्मन से अगर हमें टकराना है, संगठित होना है, आओ, हमारा द्वार खुला है. तशेंच हे वेळार बांगलादेशातल्या घडामोडींचेर उलयतना बांगलादेशातल्या हिंदूंचे रक्षण करपाक बजरंगी तयार आसात. 15 मिनटां गेट उक्ती करात, बांगलादेशींक बुद्ध शिकयतले अशें म्हणीत प्रधानमंत्री मोदीक उलो मारला. आज पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान 5 करोड़ से अधिक बसे हुए हैं. हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि मोदी जी आपको 2 काम करना है. एनआरसी लागू करो और ये हरामी 5 करोड़ को उनके देश लात मार के भगाओ. बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है. मोदी जी, मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे. इतलेच न्ही जाल्यार जाय ती जतनाय घेवंक ना जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांत भारताचो प्रधानमंत्री हिंदू उरचो ना. आनी ज्या देशाचो प्रधानमंत्री हिंदू ना त्या देशांनी हिंदूंचे कितें हाल जातात ते सगळ्यांक खबर आसा अशें म्हणीत शिटकावणी लेगीत दिल्या. जैसे एक हैदराबादी मुल्ला, वो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो सोचो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, बोल के वो हैदराबादी मुल्ला कहता है. उसका कैलकुलेशन करेक्ट है. क्यों? उसने कैलकुलेशन करके आने वाले 20-25 साल की भविष्यवाणी उसने कर दी कि आने वाले 20-25 साल के बाद में भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान रहेगा. उसका संकेत उसने दे दिया है मेरे मित्रों. तो जिस देश में मेरे मित्रों इनका प्रधानमंत्री बना है, वहां के हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 2023-24 देश विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचो आंकडो मोपा परस दाबोळे विमानतळाचेर चड. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची ही जाप. गोंयांत दुसरो विमानतळ सुरू केल्ल्यान खंय गोंयांत येवपी ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडटा.
टुरिस्ट वाडोवंक कितें उपाय केल्यात काय म्हूण खासदार तानावडेन प्रस्न घाल्लो. विमानतळावेल्या प्रवाशांचो डाटा मंत्रालयान दिला. गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वाडोवंक कितें उपाय येवजण काडल्या काय म्हूण खासदार सदानंद शेट तानावडेन संसदेत नागरी उड्डाण मंत्रालयाक प्रश्न विचारिल्लो. मंत्रालयान दोनूय विमानतळांचो डाटा दिवन जाप दिल्या. डाटा पळयल्यार गोंयांत येवपी विदेशी आनी देशी प्रवाशांचो आंकडो 1 कोटी मायज जाला. डाटा सांगता ते प्रमाण 2023-24 गोंयांत दाबोळे विमानतळाचेर 4,27,000 मायज आंतरराष्ट्रीय टुरिस्ट देविल्ले, जाल्यार मोपा 1,15,000 मायज टुरिस्ट. 2023-24 दाबोळे 64,45,000 मायज प्रवासी देंवल्यात, जाल्यार मोपा 42,90,000 मायज प्रवासी देंवल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. 2023-24 दाबोळे वट्ट 68,72,000 प्रवासी उतरल्यात, जाल्यार मोपा 44,06,000 मायज प्रवासी उतरल्यात. गोंयचे पर्यटन वाडोवंक खंय दोनूय विमानतळ म्हत्वाचे. 2023-24 देश विदेशांतल्यान येवपी प्रवाशांचो आंकडो मोपा परस दाबोळे विमानतळाचेर चड म्हूण केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जाप. डाटा पळयल्यार कोविड काळांत 39,000चेर आयिल्लो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो 2022 4,60,000 मेरेन गेल्लो. 2022 मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळेचो आंकडो परत पडलो. 2023 4,27,000चेर पावलो. सुमार 1,00,000 मायज विदेशी पर्यटक मोपा विमानतळार देविल्ले. मजगतीं दोनूय विमानतळांचो अंदूचो डाटा पळयल्यार गोंयांत येवपी प्रवाशांचो आंकडो 1 कोटी मायज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या वेंचणुकेंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल बहुमतान जिखलें. कार्यकारी मंडळाच्या सगळ्या पदांचेर सगळे उमेदवार जिखल्यात. विनय राऊत विद्यार्थी मंडळाचो अध्यक्ष. नमस्कार, माझे नाव विनय राऊत. हांव गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन म्हणून निवडून आयला. हांव सगळ्या गोंयभरच्या युवाराक मना पासून धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी परत एकदा आमचे पॅनल आसा ते क्लीन स्वीप करून निवडून हाडलेले आसा. आणि हेचो मेसेज एकूच आसा की गोंयभरान अभावी बी एकूच अशी संघटना आसा जेचेर सगळ्या भुरग्यांचो विश्वास आसा. आणि हांव तुमकां आव्हान दिता की सगळे आमी स्टुडंटाचे इश्यूज आसतले, जे कितें तांकां प्रॉब्लम्स फेस जाता ते आमी प्रायोरिटी बेसिसार सॉल्व करतले. लास्ट इयर सुद्दां जे आमचे कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी समस्या शोधो यात्रा जावं आणि वेगवेगळे एक्टिविटीज घेवन भुरग्यांच्या म्हणजे सामके जे इश्यूज आसा तेजे रूट कॉज आयडेंटिफाय करून सॉल्व केलेले आसा. आणि अंदू सुद्दां आमी तेच करतले. आणि युनिव्हर्सिटीचे सगळे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्या आमी कन्सिडरेशनान घेवन एक युनिव्हर्सिटीची रँकिंग आसा ती इम्प्रूव करतले. आणि इतलेच उलयता. नमस्कार, माझे नाव अंशुल संदीप सिनारी. हांव GUST सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. तर ह्या इलेक्शनान जितल्यांनी आमकां हातभार लायलो, आमची मदत केली, तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. स्पेशली आमची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद संघटना, तशेंच जे आमकां मतां दिल्यात ते सगळे UR, तशेंच UCR ज्यांच्यांनी आमकां फुडें निवडून हाडपाक मदत केल्या. धन्यवाद. जाल्यार ह्या वेचून आयिल्ल्या पॅनलाचो गोंय विद्यापीठ आनी विद्यार्थ्यां खातीर प्लान कितें आसतलो हे विशीं ABVP कोंकणचो सचीव संकल्प फळदेसाय उलयला. हय, गेल्या वर्सा आमी एक मोठी समस्या शोध यात्रा काढलेली. गेल्या वर्सा असेच आमचे कावन्सील निवडून आयिल्ले. तेन्ना आमी प्रत्येक कॉलेजीर वचून त्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक मेळून तांचे इश्यूज कितें आसात ते फायंड आउट केल्ले. त्या इश्यूजाचो फॉलोअप घेवन आमी ते इश्यूज सॉल्व केल्ले. तातूंतले बरेचशे इश्यूज जे आसा थोडे उरिल्ले आसा, इन प्रोसेस आसा, ताचो आमी फॉलोअप घेतले. आनी त्याच बरोबर ह्या वर्साभरान विद्यार्थ्यांक खंयच्याय एक्झामिनेशन रिलेटेड आसतले, रिजल्ट रिलेटेड आसतले, जे कितें विशय निर्माण जातले ताजेर सोल्युशन काडटले. आनी खंय तरी आमकां दिसता की गोवा युनिव्हर्सिटीची रँकिंग जी आसा ती खंय तरी डावन फॉलार चल्लेली आसा, जाल्यार ती खंय तरी परत एकदा कशी वाडोवपाक मेळटली. NEP इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते बऱ्या पद्दतीन कशें करपाक मेळटले हाज्या खातीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो प्रयत्न आसतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गाड्यार वा दुकानांनी खावपाचे जिनस न्यूजपेपरांनी गुट लावन दितल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण FDAची संचालक सांगता.
कोण मेळत जाल्यार खंय 5,000 मेरेन फायन मारतले. न्यूज पेपराची शाई खंय आरोग्याक मारक. इंकाक लागून खंय कसलेंय दुयेंस जावं येता. आमची अवेरनेस चालू आसता थ्रू प्रिंट मिडिया और थ्रू द रेडिओज. तातूंत फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया आसा पळय ताचे खुबश्यो इनिशिएटिव्स आमी अवेर करतात, लोकां पर्यंत पावयतात. तातूंत एक जी आसा पळय ते फूड जे आसता फूड एनीथींग लायक सामोसा सद्दां भजी तुमी पळयला आसतले ते रॅप करतना ते न्यूज पेपरांक रॅप करतात. सो इट इज बॅन्ड बाय FSSAI. ते न्यूज पेपराचे ते इंक आसता पळय तातूंत खुबशे हेवी मेटल्स आसता सच एज लेड आसता और अदर टॉक्सीक मटेरियल्स ऑल्सो इट कॅन बी देर इन दॅट. तातूंत थॅलेट्स आसपाक शकतात. सो इट इज व्हेरी टॉक्सीक टू द पीपल हू इज कन्झ्युमींग दोज प्रोडक्ट्स वीच आर रॅप्ड इन दॅट न्यूज पेपर्स. सो ताज्या खातीर आमी अवेरनेस करतात. सो पीपल शूड एवॉयड युजींग रॅपिंग the food directly in contact with the newspapers. आनीक सेकंडली दुसरें तुमी पळयलां आसतलें द फूड कॅरी करपाक समटायम्स इट कार्डबोर्ड बॉक्सां यूज करता. जे कार्डबोर्ड बॉक्सां आसतात पळय इट इज मेड अप ऑफ द रिसायकल्ड पेपर. So which is also again it is toxic. It can even cause cancer. It can cause some stomach upsets. So the people should avoid using this newspapers and the cardboard box. पणजेच्या इमॅक्युलेट कॉसेसांव सायबिणीचें फेस्त मोठे उमेदीन जालें. पणजेचें हें फेस्त गोंयांत फामाद. सायबिणीचो आशिर्वाद घेवंक लोक मोठ्या संख्येन येता. पणजे बरोबर हें फेस्त मडगांव, कळंगुटे तशेंच हेर सुवातांनीय जाता. पणजे फेस्ताचे फेरयेक सुरवात. 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत इमाकुलाद सायबिणीचे परबेक आयज आमी व्हडा दोबाज्यान इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब समोरबल्या. सकाळी तावन आमची मिसां सायबिणीची चालूच आसली. पयलें मीस 5:30 वरांचेर जालें इगोजे भितर. त्या उपरांत 6:30 7:30 कोंकणी भाशेन जालें ओपन एअर भायर इगोजेच्या आदरार. आनी 8 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन भायर जाला. हे मीस खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी घडून हाडला आनी ताणें बरे तरेन गायनां केल्या आनी देवाचें उतर परपटलां. आनी ह्या मिसाचो मुखेल याज्ञीक आसलो फादर सावियो सिल्वा गिरींचो कापेलांव तो. आनी हेरूय बाकीचे पाद्री आसले, जेजुइट्स आसले, फादर रॉनी, फादर सावियो, फादर एडमंड हे आसले. आनी मागीर आतां 10 वरांचे मीस व्हडले दोबाजीक मीस ते आमच्या आदारी बेस साहेबान समोरबला. ताचे बरोबर आमचो डीन आसलो फादर पियो आल्मेदा आनी हेर बाकीचे पाद्री आसले. पाद्रीगारूय आसलो म्हणजे हांव आनी आमचो असिस्टंट पातकूर आसलो. आनी आमच्या बेस साहेबान एक मॅसेज दिल्या की सायबीण माय आंकवार मारिया तिका कसलेंच पातोक ना, पातकाची सावळी पर्यंत ना, तिचो गर्भ सोंबोव निश्कोलूंक जालो. आनी ती आमकां एक नामुणो, एक देख, एक मॉडेल, एक बऱ्या जिविताचो ह्युमन लायफ आनी क्रिस्टियन लायफ म्हणटकूच ही मॅसेज ताणें उदाहरणां दिवन एग्जाम्पल्स दिवन लोकांक कन्विन्स केल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक आतां मेरेन 10 लाख भाविकांनी झेवियराच्या कुडीचें दर्शन घेतलां. मिसाक आनी फेरयेक येतल्याचो आंकडो तांच्या भायर. झेवियराचे कुडी कडेन दर्शनाक येवपी AI कॅमेरांचेर नोंद जातात. दर्शनाक येवपी लोकांची नोंद दवरपाक AI टॅक्नॉलॉजीचो वापर केला. सेंट फ्रांसीस झेवियर हाची सेक्रेट रिलीक्साची सद्या एक्सपोजिशन चालू आसा आनी देशाभरांतल्यान आख्ख्या जगांतल्यान लोक हांगासर हे सेक्रेट रिलीक्स पळोवपाक येतात आनी तशेंच मासाकूय बी येता. सरकारान ऑलमोस्ट 349 सुमार कॅमेराज बसयल्ले आसात आनी एडिशनल ऑलमोस्ट 352 CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसात. खंय कांय जावचें न्ही सेक्युरिटी कन्सर्ना खातीर सगळे कॅमेरा बसयल्ले आसात. तशेंच तितून AI कॅमेरा बीन आसा जेजे वयल्यान लोकांचो कावंट कळटा. जी म्हायती गावता ते हिसपान आतां पर्यंत ऑलमोस्ट 10 लाख येवन हांगसर सेक्रेट रिलीक्स पळोवन गेल्ले आसा. एडिशनली जे लोक मिसाक येतात तशेंच जी फेरी पळोवपाक येतात तेंचो कावंट उरना.
बिकॉज जे कॅमेरा लायल्ले स्पेशली जे AI फेस डिटेक्शन करून कॅमेरा लायल्ले आसा ते फक्त जे कोण सेक्रेटरी लिक्स पळोवपाक येता थंय लायल्ले आसा आनी हे कॅमेरा अशें काम करता की समज कोणी दिसांतल्यान 4 फावटी विजीट करता जाल्यार ताका दिसाक एकूच कावंट करता आनी समज तो नेक्स्ट डे येता जाल्यार ताका परत कावंट येता पूण फक्त एक मनशाक एकदांच कावंट करूं शकता परत ते कावंट करिना तो कितले फावट कॅमेरा फुडें येवं पूण तो एकदांच कावंट जातलो अशे कॅमेरा बसयल्ले आसा जेणी हांगसर लोक विजीट करता तेंचो कावंट सद्या तरी गव्हर्मेंट तशी चार्ज दवरता आनी 6 एडिशनल कॅमेरे AI कॅमेरे बसयल्ले आसा जे स्पेशली कोण चोरपाक येयल्ले आसा तेंचे दवरिल्ले आसा आनी ताका स्पेशल पुलिसूय दवरिल्ले आसा जे फक्त तेजी नजर दवरता एडिशनली ऑलमोस्ट 1,500 सुमार पुलीस फोर्स ओपनिंग डे आशिल्लो जो एक्सपोजिशन डे आशिल्लो त्या दिसा एक्सपोजिशनाचो ओपनिंग डे आसले त्या दिसा आशिल्ले तशेंच फिस्ट आशिल्ले त्या दिसा आशिल्ले आनी तशेंच जे दिसा हॉलिडे आसता विकेंड आसता ते दिसा ऑलमोस्ट 1,500 सुमार पुलीस फोर्स हांगा डिप्लॉय केल्लो आसता स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.